पंचायत, पर्यावरण आणि रान खात्याची जापसालदारकी घेवन मंत्री राजेंद्र आर्लेकराक 1 वर्स पुराय जालें. वर्सभराच्या कारकिर्दीत ह्या तिनूय खात्यांनी पेडण्यां मतदारसंघात खुबशी विकास कामां चालीक लागल्यांत, अशी माहिती रानमंत्री राजेंद्र आर्लेकर हांणी दिल्या. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. त्या बेकायदेशीर घरांतल्या तांकां इलेक्ट्रीक कनेक्शन घेवपाक मेळना, उदक घेवपाक मेळना, पण थंय आसलेल्यो बाकीच्यो पंचायतीच्यो सुविधा मात्र सगळ्यो ते वापरतात आणि त्या पंचायतीक हाऊस टॅक्स जो आसता, घरपट्टी आसा ती मात्र ते दिनात, कारण ते घरपट्टी रजिस्टर करपाकच पंचायती अडचणी निर्माण करताल्यो, म्हणजे तांच्या कायद्यान बसनासलें. आमी ती पद्दत खूब सुटसुटीत आनी सोपी केली. कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर खंयचेंय घर आसूं, तुमकां जर इलेक्ट्रीक कनेक्शन किंवा लायटीचें कनेक्शन आनी किंवा उदकाचें कनेक्शन जर जाय जाल्यार एका एफिडेविटाचेर तुमी तुमची सगळी म्हायती दिवची, पंचायतीन थंयसर तें तुमी सबमीट करप, तें दिवप की तुमकां टोकन हाऊस टॅक्स नंबर आमी दितात. टोकन हाऊस टॅक्स नंबर ताजो अर्थ असो न्ही की तें घर जें आसा तें कायदेशीर जालें अशें न्ही, पण सगळ्यो सुविधा मेळपाक जाय. कोणाक इलेक्ट्रीक कनेक्शन जाय, कोणाक थंयसर उदकाचें कनेक्शन जाय, ताजे पासून ताका वंचीत दवरप ना म्हणून आमी हो प्रयत्न केलो. ताजो बरो प्रतिसाद पंचायतींतल्या सगळ्या लोकां कडल्यान आमकां मेळ्ळो आसा.